नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालींच गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय आणि दिल्ली वचून वेगवेगळ्या मंत्र्यांची भेट घेतली. गोंयचे विशीं तांणी प्रश्न काढले, पूण तेन्नाच हांगा एक वावडी उठल्या की ते आतां हळूहळू करून भाजपा कडेन लागीं वचत आसात. ह्या प्रश्नाचेर आनी सद्याच्या राजकारणाचेर उलोवपा खातीर आमी तांचे कडल्यान वेळ घेवन आयिल्ले आसा. विजय सरदेसाय, देव बरें करूं सर. फर्स्ट म्हणजे तुमी दिल्ली गेले, फोटो काढले, हांगा सगळ्यान बोवाळ चल्ला की तुमी आतां हळूहळू मातशे बीजेपी कडेन लागीं वचपाक लागल्या काय म्हणून. ना, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून हांवें इश्यूज रेज केले एसेंब्लीन जेन्ना ताचें सोल्युशन मेळना आनी तो इशू एस्कलेट करपाक जाय सेंट्रल लेवलाचेर, तेंय करपाक जर कापासीत आहा जाल्यार तें करूंक जाय. आतां मेनली 3 इश्यूज खंयचे आशिल्ले की एक म्हणटा तो वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स एट तोळ्याबांद सेक्शन ऑफ बेनावली विच इज अ कंटेन्शियस इशू. दुसरो म्हणटा तो भोमा खोल्ली रिअलायनमेंट, देवळां सारवार करपाक आनी गांवाचे 2 कुडके जावचे न्ही म्हणून. तिसरो म्हणटा तो आमचो करमल घाटाचो जो नॅशनल हायवे 66 जी वता तो वायडक्ट्सान जाता जाल्यार पळोवन रान सारवार करपाक आनी 30,000 झाडां जी कापतली, 25,000 काय 26,000 झाडां, ती झाडां सारवार करूंक जाता जाल्यार पळोवपाक. आनी चवथो म्हणटा तो एक सगळ्या बायलांचो इशू, चड करून बायलांचो, की अलॉंग द नॅशनल हायवे आतां आमकां इतली कनेक्टिविटी जाल्या थंय टॉयलेट्स जावचे. हो आमच्यो पार्टी, आमची वुमन्स विंग सदांय हो इशू घेत आहा. 4 इश्यूज स्टेट गव्हर्मेंटाच्यान सोल्युशन हाचे इश्यूची करूंक शकना. सो इशू आमी एसेंब्लीन काडलो, सोल्युशन मेळना, मागीर तो एस्कलेट करचो पडलो वयर. सो हांवें तो एस्कलेट केलो. कोणा कडेन करप तो करप बाब नितीन गडकरी कडेन, कित्याक ही इज द रेलेवंट मिनिस्टर फॉर दीस इशू. कितें पर्टेनिंग टू हीज हायवेज एंड रोड मिनिस्ट्री. नितीन गडकरी काय गोंया खातीर नवो न्ही आनी म्हजे खातीरूय तो नवो न्ही. थोड्यांनी तें म्हणलां की हांव एक्स-NDA एलाय म्हणून हांवें म्हजें बरेपण वापरलें. एक्स-NDA एलाय म्हणून म्हाका नातें जर आसा आनी तें जर वापरूं येता गोंयचे इश्यूज सुटका करपाक जाल्यार तें वापरूंक जाय. सगळ्यांनी सगळीं नातीं वापरूची, म्हणून गोंयकारांक आदार करचो. आमचो पक्ष म्हणटा तो गोंयकार आनी गोंयकारपणाचें उलयता. हो इशू गोंयकारांचो, कित्याक बुडटले गोंयकार. हो इशू गोंयकारपणाचो, कित्याक गांवाचे 2 कुडके जाले, देवूळ जें एक ओल्ड सातेरीचें देवूळ आहा तें काबार जालें जाल्यार हें गोंयकारपण, धार्मीक ताका एक एंगल येता. आनी गांव राखप हें गोंयकारपण जाता. सो गोंयकार आनी गोंयकारांचो इशू, गोंयकारपणाचो इशू हे घेवप हें म्हणजे कर्तव्य जाता. ताजे खातीर हांव दिल्ली गेलो. ताजे बरोबर म्हजे घरा फुडेंच जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा, हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केलें की 4 वर्सान एक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज जातलें. आतां केन्नाच कोणेच प्रायवेट मेडिकल कॉलेज करपाचें कोणें उलोवंक नाशिल्लें. केल्लें की हॉस्पिशो कमी जाता, हॉस्पिशो कमी पडटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवंक जाय म्हणून सरकारान 450 कोटी रुपया मोडून हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदलां. आतां तें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑन अ प्लॅटर एक प्रायवेट मनशाक दितात आनी तें वचून प्रायवेट कॅपिटेशन कॉलेज करपाक जाल्यार दीस इज अ सिरियस इशू. दीस इज नॉट ओन्ली एन इशू ऑफ सालसेत एंड ऑफ फातोर्डा बट इशू ऑफ सावथ गोवा, बिकॉज इट इज अ सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. स्पिकराच्या मतदारसंघांतलो मनीस जेन्ना हार्ट एटॅक येता वो ताच्या काळजान दुखता आनी ताका हांगा हाडटा, हांगाच्यान ताका रिफरल म्हणून पणजे व्हरता आनी तो मदींच जर खोंसता जाल्यार हो काणकोणकाराचो इशू जाता, सांगेकारांचो इशू जाता, खंयचोय सावथ गोंयचो हो इशू जाता. सो हें हॉस्पिटल एक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज करपाचें जेन्ना सरकार उलयता विदाउट एनी कन्सल्टेशन विथ द स्टेक होल्डर्स, including me, who is the elected representative, who stays right opposite the district hospital. And if I ignore such a thing, then I am not worthy of the position I occupy. Therefore, I raised that issue with the health minister. What do we, this thing, are you getting closer to BJP? No, it is not about no. One thing, don't dilute the issues. No, These issues are very important. Media has a right to speculate on everything. It is within your right to say that I am getting close, I am going back to the NDA, all that kuzbuz करप, हें करप, हें सगळें मिडियाक रायट आहा आनी वी आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेटीक सेटअप, वी हॅव टू एडजस्ट टू दीस. पुणून इशूचें म्हत्व आमी कमी करचें न्ही. इशू सॉल्व जर जाता,
सगळ्यांक बरोबर घेवन आज हांवें प्रेस कॉन्फरन्स पसून घेवन हें सांगिल्लें आहा की म्हाका पॉलिटिकल वन अपॅचशीप करपाची ना हातून. हे इश्यूज सॉल्व जर जाले जाल्यार म्हाका क्रेडीट नाका आनी हे इश्यूज सॉल्व जावन ते मतां म्हाका फातोर्डान आयका मेळची ना. कित्याक हे इश्यूज फातोर्डाचे इश्यूज पर्टिक्युलरली अशे न्ही. These are issues to even beyond the district. Some issues are beyond the district, beyond the taluka. So political capital करपा खातीर हांव हातून वचूंक ना. आतां तुजो प्रश्न आहा की हांव BJP कडेन लागीं जाता काय. BJP कडेन लागीं जर जावंक जाय आशिल्लें जाल्यार 1 वर्स पयलीं जावंक जाय आशिल्लें. BJP आशिल्ली 20, हांव आशिल्लो 21. सो तेन्नाय दिगंबर कामत खूब जाणांक हांगा सांगतालो आमच्या कावन्सिलरांक बी की विजय वतासो दिसता म्हणून वचूंक जायना. ताणी बोडगेश्वराचेर सांगिल्लें म्हण की आमी काँग्रेसी बरोबर रावतले म्हूण. हे सांगपी लोक आज BJPन गेले, देवान सांगला म्हणून. सो हांव तसलें करपी मनीस न्ही. हांव जें कितें करतां तें पॉलिटिकल स्टँड्स पॉलिटिक्स पळोवन आनी लोकांचे फायदो पळोवनूच घेता. पूण there is nothing to signify that I am getting closer to anyone on this. These are issues that I have raised. On the contrary, BJP also may not have liked me raising these issues. BJP may have felt that you come here to us, why do you go there? They may feel, but that's not the point. Even I am telling you, प्रमोद सावंताक इतलो मुख्यमंत्री म्हणून हातून असेंब्लीन ताची इतली कातरबाजी हांवें केल्या. अदरवायज ताजो हांव क्रिटीक. पूण हें मिटींग जाल्या नंतर हांवें ताका फोन केला. फोन करून हांवें ब्रीफ्ड हिम अबाउट दीस, सेइंग दॅट लेट इज नॉट प्ले पॉलिटिक्स विथ दीस. जाता जाल्यार कोरया म्हणून. What was his reaction? He says, yeah, okay, because he also has gone there. See, I don't want to blame him. तो वेस्टर्न बायपास फ्लडिंग जाला ते पळोवपाक तोय गेला. बाब निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर म्हणूनय गेला. मे बी अटकता बिकॉज ऑफ फंडींग. कित्याक इट्स अ इश्यू विच इज रेलेवंट टू अ स्मॉल स्टेट. पयशे तांचे कडेन आशिल्ले जाल्यार तेच करपाचे. सेंटरा कडच्यान पयशे जाय. ताजे खातीर बाब गडकरी जाय. गडकरी कडेन हांवें कितें उलयलें. गडकरी कडेन हांवें कितें इतलें सांगलें की आमी जेन्ना सरकार केलो तेन्ना आमी एक कारण अशें धरिल्लें की जें इन्फ्रास्ट्रक्चराचें काम सुरवात जालां तें काम पूर्ण जावचें, तातूंत मदीं अडथळे येवचे न्ही म्हणून आमी सरकाराक पर्रीकाराक आदार केलो आनी BJP लेड गव्हर्मेंट करपाक दिलो. तेन्ना 16,500 कोटीची कामां जालीं. ही 16,500 कोटीची कामां करून बाब नितीन गडकरीक गाळी कित्याक पडप. ताणें गाळी कित्याक घेवप लोकांच्यो. आनी लोकांच्यो गाळी पडपाची शक्यताय हांगा आसा. कित्याक आसा. इन वेस्टर्न बायपास केस तूं पळय. वेस्टर्न बायपास जावचोच न्ही म्हणून बाब संजीत रॉड्रिग्जान 2001 आमचो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुडिल्लो तेन्ना ताणें सांगलें देर शूड बी अ रिथिंक ऑन द वेस्टर्न बायपास. लॉट ऑफ टायम पासीस. हांव पसून 53, 2 days later I am going to be 53. I don't know how I became 53 so fast. But time passes, it's just like anything. So when time flies, let's go back from 2001 when the government did not want a western bypass at all to now the western bypass having to be completed. We can't go to 2001 and say नाकाच आमकां bypass. आमकां bypass जाय. कनेक्टिविटी गोंयांत सुदारल्या. एक कारण आमी सपोर्ट करपाक BJPक ते टायमार वॉज दीस कनेक्टिविटी. मोपा जर एअरपोर्ट जातलो जाल्यार काणकोण मेरेन कनेक्टिविटी बरी जावंक जाय. मोपाच्यान लोक पावपाक जाय. जर पावना जाल्यार एअरपोर्ट करप ना हें मताचो हांवूय आशिल्लो. सो कनेक्टिविटी जाली आनी आतां ही कनेक्टिविटी जातना लोकांक त्रास जावचो न्ही. लोकांक त्रास म्हणल्यार कितें. आतां धर तूं शेतां भरलीं आनी फ्लडींग जालें. एक WRDचो रिपोर्ट आहा गेले जुनाचो जो म्हणटा की फ्लडींग जातलेंच. वचून एम्बँकमेंट बांदूंकूच ना आनी एम्बँकमेंट बांदलें जाल्यार आनी तूं उलोवूच नाका म्हणून. एम्बँकमेंट बांद नासतना इतलें फ्लडींग जालां म्हणून जें थंयच्या आमदारान आनी WRD डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी इन्स्पेक्शन करून पळयलें. हो रिपोर्ट सरकार इग्नोर कित्याक करता. हो रिपोर्ट सेंटर इग्नोर कित्याक करता. प्रश्न आहा काय न्ही. सो आतां कितें जालां म्हजी जी एरिया आहा 980 स्क्वेअर मिटर्स जी फातोर्डा सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न बायपास हें स्टिल्सार तांणी दिल्लें आहा. सो सुरावलेच्या गांवांकूय स्टिल्सार दिल्लें आहा. आतां सुरावळेची ग्रामसभा कितें म्हणटा की आमकां स्टिल्सार दिवन पसून आमी बुडटलेच म्हणून. कित्याक फुडें तें बदलां तुमी म्हणून.
ते जर बुडटले ताचे पयलीं हांव बुडटलो. हांव म्हणल्यार म्हजो गांव जो फातोर्डा जो मुंगूल एरिया आहा ती बुडटली पयलीं. सो हांवें हो इश्यू घेवप काय न्ही. पॉलिटिकल वील आसा काय सो पॉलिटिकल विलाचोच इश्यू न्ही रे हो. जें हें सांगूंक जाय म्हणजे गडकरी बींग नॉट न्यू टू गोवा अँड नॉट बींग न्यू टू मी, आय मेड इट अ पॉयंट टू गो अँड एक्सप्लेन टू हिम की इतलें जें तुमी म्हाका दिसता दॅट ही इज पॉझिटिव्ह अबाउट दीस. स्टेट गव्हर्नमेंटाकडे आसा. स्टेट गव्हर्नमेंट will have to see, this is now reached a point wherein I have told them that don't go by what I say. Don't even go by what the WRD report says. But come and see it in your own eyes. जुलय नाल्यार ऑगस्टान जेन्ना खरो पावस पडटा तेन्ना तूं यो आनी तुजो मनीस तुज्या मनशांनी पळोवन यो. ताणें एक अपॉयंट केला मनीस R.K. पांडे म्हणून, जो टॅक्निकल एडवायझर युनियन मिनिस्टराचो गडकरीची, ताका ताणें अपॉयंट केल्लो आहा. तो येवन हांगा पळयतलो एंड आय थिंक द डिसिजन वील बी टेकन. एटलिस्ट तोळ्याबांद सेक्शन ते 650 स्क्वेअर मिटर्स जे आहा लेंथ, ते 650 मिटराचें ऑन स्टिल्स जातलें अशें म्हाका दिसता. आतां नोबडी शूड सबोटायज दीस की विजयान तें गेलां ताका क्रेडीट मेळटलें. हांव क्रेडीट सोदना. फियर की तुमी म्हाका फियर न्ही, बट आय एम पुटींग ऑल द कार्ड्स ओपन. आय हॅव टोल्ड यू वॉट मेड मी मूव फॉर दीस. I am telling you my intention behind it. And I am very clear, my intention as the MLA of Fatarda is, if the steels doesn't happen in Benawali, I still get drowned. So what is the use of Mr. Gadkari having obliged me earlier? साबोटाजेची पॉसिबिलिटी. साबोटाजेची पॉसिबिलिटी जाल्यार लोक तांकां मागीर लिसांव शिकयतले. साबोटाज इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी पर्संटेज आसता न्ही. पॉसिबिलिटी रियलिटी जावपाक it should be a high possibility. I don't say there's a high possibility, but there can be a small section of a thought that says बाबा क्रेडिटाचें कित्याक नॅरो थिंकींग आशिल्ले लोक गोंयांत आसात ना न्ही, खूब आहात. So nothing changes after your Delhi visit. Nothing changes. See, politics is dynamic. It keeps changing. But this is not politics. No, but my Delhi visit is not politics. My Delhi visit is my duty as an elected representative, taking up a contentious issue of my voters as a result of neglect of the other constituency, and for which the fallout will be on me. So I've taken this up. You only have left a scope now. Yeah. Politics is dynamic. It is dynamic. Is it not? तू आता इतल्या वर्सां रिपोर्ट करता. Don't you think? Don't you see things changing? Your thing of now again ते परत सुरू जातले. ना परत सुरू जावपाक पळय. Are you just tell me one thing? Are you feeling a bit of soft corner towards BJP now? No, why should I feel soft corner? In the opposition, you cannot have soft corner for anyone. I am very clear that I am in the opposition. I don't become ruling because Gadkari gave me an appointment. Why that sentence? Politics is dynamic. Politics is dynamic. It is dynamic. I don't know what. तुमच्या relation and much elaborate करा. There is. See, at the moment, where is the Goa Forward Party? We are almost equidistant from both the major national parties. We are fighting our lone battle. We are taking up issues which sometimes the Congress party may not like, which sometimes the BJP may not like. So we are a party of our own. We have our own ideology, which is a Goinkar, but which is think local. Means basically it is about being vocal for local. This is our ideology. Now this ideology is not necessarily an ideology which appeals to the national parties, mainstream national party. In such a case, it may so happen that we may come closer to some national party in the future. Our natural ally has been the Congress, because that is what we were aligned to in the assembly elections. Not entirely satisfactorily, because we thought we got a raw deal from them. Still, after that, I have continued my association as an opposition. In the opposition, you may have seen that I am unrelenting, that I don't compromise. I may be one of the few persons who takes the government head on without any compromise. I don't think you will see any of these things changing. However, I am also tired about certain things. गोंयान इतलें करप्शन वाडलां, इतलो अनरिस्पॉन्सीव पब्लीक दिसता आमकां की म्हाकाय वीट आयिल्ली आहा. आनी सेकंड हांवूय आतां चिंतता खुबदां हें सगळें घेवन कितलें ना तकली फोडप आमी कोणा खातीर करप. लोकसभा इलेक्शन आमी कॉन्टेस्ट करतले, आमचे पक्षान अजून डिसिजन घेवंक ना. पूण बाय एंड लार्ज इन्क्लिनेशन आमच्या पक्षाचें वेन यू से थिंक लोकल, वाय डू यू गो टू दिल्ली? थिंक लोकल कॉन्टेस्ट हियर मरे.
So, although I am not ruling out any possibility, I am saying at the moment, our party has not thought of this. But Lok Sabha election as a result does not become our immediate priority. Now, it is a priority for whom? For the other political parties. The BJP has taken it head on. They are saying it's their priority. They कसले outreach programs करीत आहात. Congress party is yet to take off. So, if they want to win the opposition space and use the opposition space to benefit them, then they'll have to take the initiative. It cannot be taken from my side. And I won't take it for them. It will be they who will have to take the lead. Because they stand to benefit. They stand to have their candidate elected. It doesn't mean that I am just supporting them. I am not saying with your statement that you can bracket me in the same list. 3 sentences मागचे क्लॅरिफाय करा. एक म्हळ्यार तुम्ही सांगला आय एम टायर्ड. No, I am tired of this unresponsiveness of the Goan सेकंडली public. तुम्ही म्हटलं हे आपण घेऊन कितले वर्ष कितले ना लोकसभेचे इलेक्शन तुका याद आसतली रेजिनाल्ड लॉरेन्स जेन्ना 2014 लोकसभेचो कॅन्डिडेट जालो ताका खंयचे काँग्रेसमॅनान म्हजे परस चड काम केलें. येस खंयचे काँग्रेसमॅनाक तूं विचार आनी रेजिनाल्डाकूय विचार तो बीजेपी बरोबर आहा पूण विचार ताका खंयचे मनशान ताका काँग्रेस पार्टींतल्यान म्हजे परस चड काम केलें काय in every whichever possible way. I did as if I was contesting. Today what is the state? That he is with the BJP. And where is the Congress? The Congress was not happy. The same people who have now left the Congress, who were leaders of the Congress party, did not support him. Digambar Kamat did not support him. Louisine Fallet did not support him. Sardin, because he was denied, did not support him. So who ensured the BJP's victory? All these people. सो अशें सिच्युएशन जेन्ना तांचे भितर आहा जाल्यार हांव थंय भायर येवन ते म्हजे हड्ड्यार घेवन कित्याक भोंवप. तुमचो स्टेटमेंट वाज ओवरऑल और जस्ट फॉर No, लोकसभा? I'm just telling you with my past experience, especially Lok Sabha. But overall, not overall. I will go close to some national party. No, I will not say I'm going to go close or anything. I am going to be where I am. I am going to be where I am, and I will function as a proper opposition entity, honestly, sincerely, and I will see that Goa's faith in me does not diminish any which way. But don't expect me to be the torchbearer of opposition campaign in the Lok Sabha if my party is not going to contest that election. There has to be somebody else who has to bail the cat. So कोणे तरी करूंक जाय ना ते. At the moment हांव करता हाजो अर्थ कितें काडून ताजे गळ्याक घाल तो करतलो आणि सरकारा विरुद्ध झगडटलो. So you will not take the lead. No, I should not take the lead at the moment. This is my personal opinion. Our party also have not thought over it. I am just talking out of the head. कळ्ळें तुका न्ही? तुजे बरोबर उलयता, फ्रँकली उलयता म्हणून हांव म्हाकाय दिसता पॉलिटिक्सान सिरियसनेस आसपाक जाय खंयच्याय कामाक. ओपोजिशन म्हणून आसा जाल्यार ओपोजिशनान सिरियसनेस आसपाक जाय. हांवें पळयलां की ह्या 1 वर्सान एक ओपोजिशन म्हणून जितलें हांव शिकलां तें म्हाका दिसता सरकाराक पासून चिंता जावंक जाय म्हणून ती चिंतन शिबिरां घेता दिसता हांव. कित्याक सरकार 5 स्टार हॉटेलांत 2-2 दिसांची चिंतन शिबीर घेता. कितें करपाक? असेंब्ली करपाक. ती असेंब्ली बारीक कट करपाचेच आहा ती. एवरी टायम असेंब्ली कट करता तेन्ना कितें मॅसेज तूं पावयता लोकां कडेन की तुमी लोकांची उत्तरां दिवपाक भितात म्हणून. इतले तुमकां मेजॉरिटी आसून 3/4 मेजॉरिटी तुमचे बरोबर आसा आनी कितले ओपोजिशन तुमचे कडेन फिक्स आहा ते इट्स नो सिक्रेट दॅट खूब जाण फिक्स आहा. तुम्ही आता उरल्यात तातूंत सगळे 7 सारके आहा ते इट इज नो सिक्रेट. एजरूय मातशें सांगा. ना हें तुका एवरी टायम यू विल सी इट न्ही. यू सी द कॉन्फिगरेशन इन द हावस कशें वागतात, खंय ओपोजिशन युनिटी, खंय ती टीम गोवा जाता हें सगळें तुका खबर आहा मरे. ताजें वायट आनी विस्तारान उलोवन कितें फायदो. Say it on camera. No, what is the use of saying it? Something which the whole Goa knows. So entire interview एक पहिला that charismatic Vijay Sardesai has now turned into someone who's saying I'm tired now. No, I am not. See, I am not tired fighting for Goa. I am tired of trying to put in the head of this wannabe ruling party. See, opposition becomes the ruling. Opposition should know to become the ruling, they should be worthy of something, either a common cause
common intention and common action. If you are not going to be common, why should people have faith in you? So that is why I was always espousing the Team Goa formula, which they felt is a sign of weakness. So if the Goan people still don't understand this, and if the opposition does not understand this, then I think we are in a serious problem. So where do So you so therefore, now what is the silver lining to this cloud that we see? हेंचें डिजेक्शन तुका म्हजेर दिसता तातूंत सिल्वर लायनींग कितें? सिल्वर लायनींग कर्नाटकान जालां जाल्यार गोंयांत कित्याक जावंक शकना? बट दॅट्स फॉर काँग्रेस. ना कर्नाटकान जालां, ओपोजिशन जिखला न्ही, हय, गोंयांत कित्याक जावंक शकना? हो एक प्रश्न येता. सो तूं म्हणटलो कितें की कर्नाटकान जाता जाल्यार गोंयांत कित्याक जायना, तूं कित्याक ट्राय करना? हो तुजो नेक्स्ट प्रश्न आसतलो म्हाका. हांव तेंच म्हणटा, आमी गोंयकार कन्नडिगां परस हुशार काय कमी हुशार हें आमकां कळटलें मरे इन कोर्स ऑफ टायम. थंयचे लोक जर इक्वट जालो, थंयी पार्टी आशिल्ल्यो डिवायड करपाक, थंय वोट तोडपाक, नॉन बीजेपी वोट फोडपाक लोक आशिल्ले, लोकांनी तांकां भीक घाली काय ना, लोकां भितर एकवट जालो काय ना, हें थंय जावंक शकता जाल्यार हांगा कित्याक न्ही? आनी हांगा जातलें जाल्यार कितें करूंक जाय? कोणे तरी मानून घेवंक जाय की बाबा एकला चलो रे चलना म्हणून. यू विल हॅव टू हॅव कॉमन इंटेन्शन्स, नाल्यार पीपल विल नॉट एक्सेप्ट. बट युअर अलाइनमेंट वूड बी विथ काँग्रेस ओनली. No, my alignment may be with anybody, but I'm just एनीबॉडी दोगूच उरले आता, no. काँग्रेस आणि बीजेपी. No, why should BJP तुम्ही नाव why should I be aligned at all? If somebody says that no, everybody has to be independent, then the question my party says and people say, when I've got also following, statewide following, they say, why do you align with anybody? Go on your own. But we have not given it a thought. Our immediate priority at the moment doesn't happen to be Lok Sabha. It is a priority for the Congress party in the opposition. It is a priority for the BJP in the ruling. It's their focus. It's not my focus. So I'm taking it easy at the moment. 2027 But is at your the same time, I am telling you that in the assembly, the relentless fight to expose the ruling for what they are, to show the people of Goa that they are as corrupt as their brethren in Karnataka. 40% सरकार म्हणून जो आहा कर्नाटकान, तो गोंय ऑलमोस्ट तितलें जावपाक पावना. 40%चे मातशें कमी आहा तें, पूण ऑलमोस्ट 40% जावपाक पावना. खूब मंत्र्यांचें कमिशन कितलें जालां, ताजें मेन्यू कार्ड तयार कशें करप तें आमचें चालूच आहा, आनी तें ताजेर आमचो कसलोच कॉम्प्रोमायज आसचो ना. तें एक्सपोज करप आनी गोंयकारांक न्याय दिवप हें म्हजें कर्तव्य जाता ओपोजिशनान. एकटो जाल्यार एकटो रावन 39 versus 1 आय एम ओके म्हणून हांवें तुमकां सांगिल्लें आहा. सो इन दॅट आय हॅव नॉट टेकन इवन वन स्टेप बॅकवर्ड. This visit is about an issue. This visit is not about politics. It is not about meeting anybody in the BJP decision making. I have not met anybody in the BJP decision making to suggest any alignment or anything. It is about the issue. And my appeal to the media is that don't forget the issue. Don't be focused so much on politics. Issue of Western bypass on stilts is bigger than the politics of Benawali and Patardar. हें आमी तकलेन धरूंक जाय. आतां मिडियाय कशी जाल्या, media is taking a narrative which is given by one particular section and then they are tom-tomming it. That is not the right thing. Media should create the narrative. गोंय जर खंयचे डायरेक्शनलेस वचपाक लागना जाल्यार डायरेक्शन मिडियान डिसायड करूंक जाय एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. जस्ट लायक द लेजिस्लेचर, द जुडिशियरी and the executive decides this, the media also has a right to say that, you know, no MLA is doing this right. आमी ग्रीन एनर्जीचेर उलयतात, कितले मंत्री इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवन भोंवतात. आज EV सगळ्याक पॉप्युलर जाता. वाय डू आवर मिनिस्टर्स, गोंय केदें रे, एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गोवा इज वॉट. एक चार्जाक कितली मेळटा तुका? 350 किलोमिटर मेळटा. खंयचो मंत्री दिसाक 350 किलोमिटरा वयर भोंवता? सांग म्हाका तूं आतां. कित्याक ते इलेक्ट्रीक गाडयांनी घेवन भोंवनात? वॉट इज द फॉलबॅक? कितें, वॉट इज द ड्रॉबॅक? वाय आर दे नॉट एक्सेप्टिंग रियल पेपरलेस? आज पार्लमेंट नवें जालां. इट इज रियली पेपरलेस. इज गोवा असेंब्ली रियली पेपरलेस? So, you know, these are issues the state has to, the media has to expose.
इवन एक्सपोज द रुलींग इवन द ओपोजिशन. हांगा जाला तें नरेटीव पॉलिटिक्साचेर जालां. पॉलिटिक्सान आतां उरलां कितें गोंयचें पॉलिटिक्स. आमी फक्त 2 MP सप्लाय करतात दिल्लीक. हे 2 MP आमचे इश्यूज बरे भशेन घेवंक शकनात. हें सिद्ध जाल्लें आहा. नाजाल्यार गोंयचेर अन्याय जायनाशिल्लो. म्हादयचें उदक कर्नाटका व्हरूंक शकनाशिल्लें. आमी जर ते भशेन स्ट्रॉंग आशिल्ले जाल्यार. आमी स्ट्रॉंग नात. आनी आतां इट इज ओन्ली अ क्वेश्चन ऑफ नंबर्स. इट इज 26 versus 2. So 26 versus 2, and it's very easy to figure out that 2 means nothing. So आता ते 2 अशें आसपाक जाय की 26 परस वयर आसपाक जाय. But still you want to keep away from Lok Sabha politics. I'm not saying my party is a local party. By going and shouting in Delhi, and if I'm going to be in the opposition, if I'm in the ruling, it's another story. But if you are in the opposition, last year entire opposition got 6 hours. Whole year. Total time allotted to the opposition benches was 6 hours. ती मंगुआ मोहित्रा पळय उलयतना तिका हायपर वेंटिलेशन कित्याक जाता. हा सारकें ताकतिकेन कित्याक उलयता. कित्याक टायम सामको कमी अलॉट आसता. तातूंत तूं आनी म्हाका हे हेजेर हायपर वेंटिलेशन कित्याक घालता. हांगा आमकां जातात तें असेंब्लीन. कमी टायम मेळटा, फास्ट उलोवचें पडटा. तातूंत आनी कित्याक टायम. So as far as before we end the interview, one is as far as Lok Sabha is concerned, तुम्ही अजून decide No. mostly you may not go ahead. No, we are not naturally inclined to contest as Goa forward the Lok Sabha. Normally this is the stand, but our party has not yet to decide on it. This is my stand. For me, the Lok Sabha is not a. Secondly, तुमच्या आता entire again there should not be confusion out of this interview. की तुमच्या आता closeness you said you are equidistant from Congress. I'm close to see my personal level. म्हाका खूब पार्टीन भितर म्हणजे personal friendship आहा. Those are personal relationships which may be there even in the cabinet today of Goa. There are some ministers who have been my past colleagues. Opposition, I'm opposition colleague. So many of them are known to me. And finally 2027 election we will see Goa Forward Party contesting. Of course. As an independent entity. No, that. Or you are thinking of merger with National Party. No. That is why I say politics is dynamic. Let's not say everything. You only agree. Everything of so many years ahead. We are in 23. We are talking 4 years ahead. तितले फुडें आमी वचचे न्ही. Every year let us have an interview like this and have something new to tell the people of Goa. I can only tell you one thing, that we will not fail the people. People's expectation about the Goa Forward Party and about me in particular will not be belittled. आमी गोंयकारां खातीर झगडटले आनी झगडटना गोंयचे इश्यूज जे दिल्लीन झगडूंक जाय थंय आमकां एकवट जाय. एकवट म्हणल्यार प्रमोद सावंत आनी विजय सरदेसाय should be on the same line fighting for Goa. आमी जेन्ना म्हादयचेर उलयताले तेन्ना BJP कितें सांगताली, सगळे आमी एक जावंक जाय. वेस्टर्न बायपासाचेर सगळे आमी एक कित्याक जावंक नाका. सगळे एक जावंक जाय. हांव म्हणना की ते म्हणनात म्हणून, पूण हांव ताका याद करून दिता खंयचेय इशू जे सेंटरा कडेन जोडूंक जाय पडटा तेन्ना आमी एक जावंकूच जाय. कोळसो आमी म्हणलो की आमी कमी करतले म्हणून, तो कोळसो डबल केलो मरे आमी आतां. आनी आतां श्रीपाद नायक एनावन्स करता की डोम बांदतले म्हणून. केन्ना बांदतले? पयलीं डोम बांदप आनी मागीर एड करप न्ही रे. पूण कितें आतां हें आतां म्हळ्यार तुमचे कडेन कांयच पावर ना. स्टेट गव्हर्मेंट इज जस्ट हें पपेट ऑफ द सेंटर. नो, दीस इज कोऑपरेटीव फेडरलिझम म्हळ्यार कितें? स्टेट्स इंट्रस्ट हेज टू बी पॅरामाउंट and you have to negotiate with the center whether the center belongs to your party or not. I have seen in the past when I was minister, agriculture minister asthana, I poila UP ची एक minister आशिल्ली. She shouted and she walked out over this mandis, agriculture produce market committee politics. Minister of agriculture was, central minister was BJP. The minister walking out from UP was BJP. सो इट इज नॉट दॅट सेम पार्टी म्हणल्यार तुवें हय सायबा करप अशें नासता तें. आपले स्टेटीचे इश्यूज थंय वचून झगडप, कन्विन्स करप, नेगोशिएट करप, कशेंय करप पूण कोंतान करून घेवप. दीस इज कॉल्ड प्लेईंग अ रोल दॅट यू आर इलेक्टेड टू प्ले. नाव आय एम सपोज टू बी ओपोजिशन. वेन आय टॉक समथिंग लायक दीस, इट इज कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन. आय एम टॉकिंग इवन अबाउट द एक्टिविस्ट. समटायम्स आय टेल देम that you cannot be negative about everything. You have to have positive activism. थोड्या कडेन तुवें सजेस्ट करूंक जाय की बाबा जालें,
लेट्स कम टू अ मिडल पाथ. नॉट एवरीथिंग दॅट यू विश, नॉट एवरीथिंग दॅट द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू डू. मदीं कितें तरी जर जाता, प्रॅग्मॅटिझम हॅज टू बी ऑल्सो थॉट ऑफ. नाजाल्यार आमी फक्त बोवाळ मारपाकूच उरतले, तशें जावन फायदो ना. आय हॅव ऑलवेज प्रॅक्टीस दॅट. आय हॅव बीन अ व्हेरी वोकल क्रिटीक ऑफ द गव्हर्मेंट, but at the same time, sometimes I also talk pragmatism, because that's the way, otherwise we are not going to achieve anything. So this is my message to Goa. थँक यू व्हेरी मच. एक म्हणजे विजय सरदेसाई सेज ही इज नॉट गोइंग क्लोजर टू बीजेपी. डोंट रीड पॉलिटिक्स इन हिज विजिट टू दिल्ली. प्लीज फॉलो दी टॉपिक्स और इश्यूज दॅट ही हॅड गॉन विथ. दुसरी गजाल म्हणजे लोकसभा इलेक्शनाक सध्या तरी ते म्हणटा पर्सनली गोवा फॉरवर्ड पार्टी मे नॉट कॉन्टेस्ट. आणि he says he's tired but not tired of taking up the issues, but he said let's wait. And टायर्डाचे मातशे मागीर टायर्डाचे म्हळ्यार एक म्हाका दिसता ते भशेन येदें व्हडलें म्हादयचें आमचें पेटलें, उदक आमकां उदकाक पातीशेर करून मारूंक सोदता, आनी गोंय सुशेगाद थंड आहा, लोक ओगी आसात, लोक ओगी आहा, अनरिस्पॉन्सीव पब्लीक. हें लोकां म्हाकाय खबर आहा की आतां सरकार सूड घेता, सेंटराकूय डबल इंजीन म्हणटा तें डबल फियर, हें लोकांक जाता आसत, पूण इतलो अनरिस्पॉन्सीव पब्लीक हांवें पळोवंक ना. हें गोंयांत खूब अनरिस्पॉन्सिवनेस जाला. वन थिंग मे बी बिकॉज द ओपोजिशन दॅट इज इलेक्टेड टू डू द रोल ऑफ द ओपोजिशन गोज अँड मर्जीज अँड बिकम्स द रुलींग. सो लोकांक फेथ गेल्या, सो डेमोक्रेटीक सिस्टमाचेरूच फेथ गेलाय. दीस इज व्हेरी डेंजरस फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. ते बरें कर. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewsup.com. RDXGOA is our channel partners and goabalin.com is our production partners. Keep watching.